Devagiri Tea presents Devadarshana. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ದೇವದರ್ಶನ್ ಪಳಿತಶಿಲೆ ಸಕ್ಕಡಂಗೆಲೆ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಮಕು ಸಕ್ಕಡಂಕೈ ಸ್ವಾಗತ. ಜಯ ವಾಯು ಹನುಮಂತ ಜಯ ಭೀಮ ಬಲವಂತ ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ವಾಯು ಹನುಮಂತ ಜಯ ಭೀಮ ಬಲವಂತ ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಅಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂದು ರಾಮನ ಸೇವೆ ನಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಪಿಬಲವ ಕೂಡಿ. ಅಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂದು ರಾಮನ ಸೇವೆ ನಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಪಿಬಲವ ಕೂಡಿ. ಸಿಂಧು ಲಂಘಿಸಿ ಕಳರವನವ ಭಂಗಿಸಿ ಸೀತೆ ಗುಂಗುರವ ಕೊಟ್ಟೆ ಲಂಕಾಪುರವ ಸುಟ್ಟೆ. ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ವಾಯು ಹನುಮಂತ ಜಯ ಭೀಮ ಬಲವಂತ ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಪಾಂಡು ಭೂಪನಾತ್ಮಜ ನೆನೆಸಿ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯ ಭಜಕ ನೀನಾದೆ. ದ್ವಾಪರಾಂತದಿ ಪಾಂಡು ಭೂಪನಾತ್ಮಜ ನೆನೆಸಿ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯ ಭಜಕ ನೀನಾದೆ. ಪಾಪಿ ಮಾಗದ ಬಕರ ಕೀಚಕ ಹಿಡಂಬಕರ್ ಕೋಪದಿಂದಲಿ ತರಿದೆ ಮೂಜಗದಿ ಮೆರೆದೆ. ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ವಾಯು ಹನುಮಂತ ಜಯ ಭೀಮ ಬಲವಂತ ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಕಲಿಯುಗದಿ ಬಲು ಕಳ್ಳರುದಿಸಿ ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಬಲಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿ. ಕಲಿಯುಗದಿ ಬಲು ಕಳ್ಳರುದಿಸಿ ದುರ್ಮತಗಳನ್ನು ಬಲಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿ. ಕಲಿಯನನುಸರಿಸಲು ಗುರುವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಖಳರ ದುರ್ಮತ ಮುರಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರನೆಂದೇ. ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ವಾಯು ಹನುಮಂತ ಜಯ ಭೀಮ ಬಲವಂತ ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ಜಯ ಪೂರ್ಣಮತಿವಂತ ಜಯ ಸಲಹೋ ಸಂತ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಿಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪದೇ ನಮಃ. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. शिराली गांवच्या आमगेला एक पेटें भितरी बशिल तसले एक हनुमंताक नमस्कार करून घेनो. आमगे पुरातन एक इतिहास सांगून जाल्यार ह्या देवस्थान आसून घेनो 1700 इसवीचो इतिहास आसा ह्या देवस्थानांक. आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या न्ही आती एक नवीन कृत देवस्थानांनी बांदून घेवन घेनो एक
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆचे उत्सवानी 2011 इसवी भितर जाल्लो त्यामध्ये मागीर हांगा नित्यच म्हळ्यार एक त्रिकाल पुजेचें एक विधान म्हालगड दवरून घेवन चलोवन येयला आसची बेगीन लांब श्रीनिवास भट म्हणून घेवन घेवन बेगीन अन्ना लांब नारायण मंजुनाथ भट ताजे मागीर बेगीन आज्यान लांब मंजुनाथ नारायण भट आनी हे परंपरा दवरून घेवन आमगेलें एक देवस्थानाचें आमगेलो देव म्हणून घेवन आमी एक मोगान करता हे एक देवस्थानाचें अर्चन की पूजन की करून घेवन येयला आसची तेन्ना दवरून घेवन एक देवस्थानाचे पूजा विधान कसन की म्हळ्यार त्रिकाल प्रातःकाल मध्यान काल सायंकालाचें एकतंत्र पूजा विधान आमी चलोवंक येयला आसची नित्यची मालगड्यांनी सोळत तसले कास्ती भुंय आजी कसलीय ना धामण जाल तरीची आमी देवाक कसन एक ना नैवेद्यकी तांणी पूजा विधानांत कसन एक लोप करनाची देवाल एक दय आसका गांवचारी आमची भक्तवृंदारी म्हणून एक विश्वासार दृढ विश्वासारी दवरतारी सेवानी करून येयला आसची आमकां की त्यामुळे आमगेल्या कुटुंबाक सर्व महाजनांक आडळित मंडळा सदस्याक ग्रामांक पेटेकी हे देवान सुभिक्षत करून चलोवंक येवन लायक करून येदळ पर्यंत उत्तम रितीर एक चलोवन दिलें आसा आज मुखारय आमी एक दृढ विश्वासारी ह्या देवाली सेवा करताची त्या निमित्तान सर्वांकय आमकां भक्तवंताक तागेल की तागेल धन्याल नामस्मरण केल्या मात्रान सदा काल रक्षण दवरून घेवन पूर्ण रितीरी मुकामांची की ते म्हणून गांवची की सुभिक्षता कल्याणमय जीवन सर्वांक प्राप्त करून एक विश्वासार करता एक मुगेले एक 2 उतरां दिता आसची गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश
प्रथम जावन पेटे हनुमंताक नमस्कार करून आमगेल्या विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांक विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक नमस्कार करून विष्णू शानबाग मुक्तेश्वर GSB समाज शिराली हांव उलयतां. फुडें आमी स्कुला वता आसतना चारी पवळीना अशी मध्येच एक हनुमंता गुडी व्हरून सान प्रमाणार एक देवस्थान आशिल्लें. आमगेल्या समाजाचे न्ही KV प्रभू कृष्णा वेंकटेश प्रभू मुंदाळत्वारी हें हगूर वरदी जायतायलें. येद्रा पवळी रामनाथ विठो पै हांगेल बाबावानी तेंगेल्या आवसूल नांवारी हें दान पत्र कोरगेन बांदून दिलें. तदनंतर ओपासांनी तें बिल्डींग अजीर्ण जावन ओपासांनी तांणी स्लॅब घालून बांदून दिलें. तदनंतर वयर अंतस्तू सभागृह TA पैल नांवारी रामदास प्रभू मुखार सुनो धीरूभाई अंबानीन ताजें 1.5 लाख रुपये दिवन तें वयलें वन्ने माडी बांदून घेवन आमकां हस्तांतर केलें. तशींच KV प्रभून मिल्लां भितरी तांगेल्या वेव्हारां भितरी लॉरी तांदळा लॉरीक 50 रुपये 100 रुपये डोनेशन करून बी ताजी बी दूड घेवन मूरने अंतस्ता वरीकची हें देवस्थान समाजाच्यान पावयलें. तदनंतर हें देवस्थान स्वाम्याल्या अंडर गेलें. म्हळ्यार आदी तस्ताचें आशिल्लें तस्तीक आशिल्लें तें स्वाम्याल अंडर वचून आमगेल्या स्वाम्याल अंडर जावन GSB समाजा तर्फेन आतां आडळीत जायत आसा. तशींच हांगा लग्न मुंज्यो जावन ताजें उत्पन्नार हें देवस्थान दिने दिने अभिवृद्ध जाता. तशींच हांगाचे भावूक जावन आशिल्ले मस्त मेळ्ळें जाल्यार तशी एक नांव सांग जाल्यार दिनेश कृष्णानबाग हो. तशींच हांगा चोड भक्त पुराण मने रुपयाचे जे ताजे सलकर्णी करूंक घालें. तशींच आमगेले वेंकटेश प्रभू ताण मुखार सून घेवन येद्रा रुपया दारवंदकी प्रभावळकी हाक जाय आशिल्ले रुपयाचे पुराण मने नवग्रह तागेले स्वंत खर्चान नवग्रह एक प्रतिश्ठ केली. अशें जावन दिने दिने अभिवृद्ध जावन हें देवस्थान इतलें वयर येवच्या कारण आमगेल्या समाजाच्यान मुखार सुच्यान वचून जालें म्हूण सांगून सांगत पुरा लोकांक वंदन करत दोन उतर मुक्ताय कर. रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारो यस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा. तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते. आत्तेक सान विराम घेऊया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन.
Devagiri Tea presents Devadarshana. ವಿರಾಮನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आवे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. आतांगेल्या वेदमूर्ती श्रीनिवास नारायण भट्ट तशींची श्री विष्णू शंकर शानभाग मुक्तेश्वर हांणी हे देवस्थानाचे आगो होग सगळें सांगेलें आसा. जाल्यार हातूंत एक 200-300 वर्सां मागची आमी आयकून समजलें आनी सांगून एक अशी हाका दंतकथे म्हणा नाजाल्यार एक विशय संग्रह केलो म्हणा अशें म्हणटाची की परपटले नायका म्हणून एकलो उडपी लागीं परमपल्ली म्हणून एक सान गांव आसा थंयच्यान तो संचाराचेर वता आशिल्लो खंय. तागेलें काम कशें मेळ्ळें परपटले नायका दुसऱ्याल पटल्यो होवच्यो कांयपणी मेळ्ळें जेन्ना तागेलें जीवन चलोवचें अशी संचारा येता येताची आत्त आशिल्ली ही खंयची गूड आसा. ताजे येद्राक एक अश्वता काटें ताजेर तो मध्याना कालाचेर विश्रांती करत आशिल्लो. तो पान खावचे अभ्यास आशिल्लो. तागेली ती पान खावची अडकत्री लोखंडाची ती पान कातोर पपळांनी कातोर थंय ताणें दवरली आनी विश्रांती केली. तेन्ना ते अश्वतारोकार एक कपिवर्य एक मांकड बशिल्लो. ताणें बैल्यान एक फातोर ते कात्रेचेर होवन घालो. सडन ती लोखंडाची आशिल्ली कात्री भांगराचे जाले खंय. भोवशा आमगेलो सर लोक आत्ता आशिल्ले तेन्ना जे लोकांक सोड आमगेले आशिल्ले म्हणून जाल्यार ती भांगरा जाल्ले कात्रे सहित आनी गरल्याक आशिल्ले सगळे खंयचे खंयचे लोखंड सगळे आसकी ताका सगळें व्हरून तें स्पर्श कल्लो लावन पुरा भांगर करून ओटू भांगर करून घालता आशिल्ले कितकी. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संहारे लाय संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई. सहस बदन तुमरो यस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम पुकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना.
लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौ। वीक्षकांनो, आयचे कार्यक्रम तुमकां मनाक मस्त संतोष दिवन आसचे पुरो। आयचे कार्यक्रम पळोवन आमकां मस्त प्रोत्साह दिता आसचे तुमकां हांव मनभर न्हू धन्यवाद सांगता। तशीच सदय आमगेल कार्यक्रम देवदर्शन पळोवका म्हूण तुमगे लागीं निमगून घेता। सदय सांजे 8 ते 8:30, तशीच सकाळी रिपीट शो 8 ते 8:30 देवदर्शन तुमकां पळोवचें मेळटा आमगेले स्पंदना वाहिनीरी। कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक परतून एक पटी धन्यवाद। Devagiri Tea presents Devadarshana.